दारादारांनी कोयर एकठांय करपाचें काम आतां सेल्फ हेल्प ग्रुपाक मेळपाक शकता. तशें स्किमीचो सरकार विचार करता म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान उलोवन दाखयला. पणजे नाबार्डाच्या सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी बँक लिंकेज कार्यावळीची 25 वर्सां मनोवंक घेतिल्ल्या कार्यावळींत तो उलयतालो. सेल्फ हेल्प ग्रुपांक सारको हिशोब जमना, तांचो कारभार भावनीक म्हणून बँकांक वेव्हाराचो अडचणी. स्वच्छ भारत मिशन यशस्वी करपाक कितलेशेच यत्न केल्या उपरांत आतां सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुपाचेर स्वच्छ भारताची जबाबदारी दिवंक सोदता. सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडल्यान दारादारांतलो कोयर उखलून घेवपाची स्कीम फुडें येवंक शकता. स्वच्छ भारत मोदी म्हणटा तरी लोक काडून खंय तरी पोटली अशी उडयता. म्हाका एक हांव तुमकां प्रश्न विचारता, सगळी जर तूं सेल्फ हेल्प ग्रुप लागले कामाक आमी सगळो सपोर्ट करता, कितें तर आमी वर्कआउट करून मागीर मिटींग आपयता, ती गजाल वेगळी. डिटेल हांव हाजेर सांगिना. जाल्यार एका बुथार किंवा 2 बुथांचेर सेल्फ हेल्प ग्रुपान 20 मंडळी आहा जाल्यार 10 घरां बांदली, 10 घरां वांटून घेतली जाल्यार डेली वचपाचें आनी 10 घरांतलो कचरो आहा तो जमा करून हाडपाचो. ताचे बद्दल सरकार कितें ते खर्च करता इतलो कोट्यांनी रुपया तो तुमच्या पर्यंत थोडो पावूंक शकता. तो कलेक्ट करपाची वेवस्था करता आमी. वील वर्कआउट अ स्कीम. हांवें दोगी कडेन तयारी आसा काय म्हणून. व्हडलें कठीण न्हय. जाग्याच्या जाग्यार जर तूं ओलो कचरो ओलो वेगळो जालो आनी सुको वेगळो जालो जाल्यार तो ट्रीट करपाक आमकां सोंपो जाता आनी रस्त्याचे कडेन उडयल्ल्यो पोतयो आपोवप ना आतां. म्हाका उत्तर स्ट्रॉंगली पॉझिटिव्ह आयलें. 3 जाणां हांवें विचारलें, 3 ग्रुपांक. 3 ग्रुपांनी म्हणालें यस आमी तयार आहा. म्हणजे पडटा तें काम करप आनी कामाची डिग्निटी कमी करप ना. हो एक व्हेरी स्ट्रॉंग पॉयंट वीच सेल्फ हेल्प ग्रुप हॅज. आय थिंक दॅट कॅन रियली हेल्प. हो स्वच्छ भारत कार्यक्रमाक तुमची तातूंत मदत जातली अशी म्हाका गॅरंटी दिसली. त्यामुळे हांव आयज इतलेंच सांगता की आय वील टेक हेल्प ऑफ नाबार्ड एंड अदर बँक्स फॉर गेटिंग दीस थिंग्स डन. नाबार्डान सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी बँक लिंकेज कार्यावळीक 25 वर्सां जाली म्हूण पणजे एक कार्यावळ घेतली. थंय मुख्यमंत्री उलयतालो. बरो वावर करपी बँक आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो भोवमान केलो. सेल्फ हेल्प ग्रुपांक हिशोब सारको जमना ही गजाल बँका बरोबर मुख्यमंत्र्याकूय मान्य. शेव करता, चिवडे करता, लाडू करता आनी दुकां हातूर हाडून आमच्या भंडारान हाडून विकपाक दवरता. रिवर्स चार्ज मेकॅनिझम केल्यार मागीर तांकां त्रास जावपाक लागता. हे सांगिना फुडें रिवर्स चार्ज मेकॅनिझम पयलीं काडून उडयलो. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुपाक नवीन एचजीटी मुळे नवीन टॅक्सा मुळे थोडोसो प्रॉब्लेम जाल्लो, त्या प्रॉब्लेमाचो एक व्हडलो गोश्ट सरकारान बाजूक काडली. कारण हे सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप फुडें वचूंक जाय हाजे खातीर प्रोएक्टीव आसा. One thing which I found weak and which I will say all of them are weak at is keeping the accounts properly. Receipt minus expenses is net profit. After that, तुम्ही जाय जाल्यार तो प्रॉफिट वाटून घ्या. त्यामुळे अकाउंटिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट and that is one weakness the self-help group will have. I can tell you this. They go more by emotions. ई-शक्ती डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो हिशोबाचो अडचणीचो प्रश्न सुट्टलो म्हूण SBI सांगता. And with the e-Shakti program, in which both the districts of North Goa and South Goa are covered in 75 districts all over the country. It's a privilege for Goa that both the districts are on that list. And with the entries in the e-Shakti and the digital platform, the major hurdle which the bankers were feeling that the accounting is not proper, and that may be the point where while sanctioning the loan and while assessing and due diligence, it was slightly difficult. So this problem certainly will eradicate, and Goa being most literate state in the country, certainly it will be benefited. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. बालरथ कामगाराच्या पगाराचो तांकां फिक्स करपाचो असले सगळे विशय सरकारान जाता तितले बेगीन जाग्यार घालचे, नाजाल्यार परत स्ट्रायकार वतले म्हणून बालरथ स्टाफाच्या युनियनाची शिटकावणी. सरकार बालरथाच्या स्टाफाचो विशय सिरियस घेना म्हणून आरोप शिक्षण संचालक गजानन भटाक खंय ट्रान्सफर मारचो. सेकंडली, their service be regularized in the sense they may be made permanent in the service.
In the meanwhile, their salary be enhanced. We have asked for 23,000 salary in case of our drivers and the salary of a 16,000 in case of a attendant. But हे जर ड्रायव्हर्स आसा आनी अटेंडंट्स आसा तांकां टेम्पररी स्टेटस ग्रांट करपाचो तर पर्मनंट करपाक इमिडिएटली जायना जाल्या आनी टेम्पररी स्टेटस ग्रांट करत आसतना मात्र स्केल जी आसा ती जे बाकीचे ड्रायव्हर आसा किंवा अटेंडंट मेडिकल बी अटेंडंट बी आसा GMCतले बी त्यांच्या बरोबरची ती स्केल दिवची अशा पद्दतीचो आमचो डिमांड आसा आनी सरकारान समज जर हे केलें ना जाल्यार आतां फुडें एका म्हयन्याभराच्या काळान आमकां विचार करचो पडटलो आनी वी हॅव ऑलरेडी डिसायडेड दीस युनियन गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशन एफिलिएटेड युनायटेड बाल एम्प्लॉईज युनियन हॅज ऑलरेडी डिसायडेड एंड रिझॉल्व इन दॅट मिटींग टू रिवाइव द स्ट्रायक अगेन. हो जो आमचो जो स्ट्रायक जो आसलो तो आमी परत एकदा नव्यान सुरू करता आनी जो पर्यंत आमची डिमांड सक्सेसफुली पास जायना तो पर्यंत आमी फाटीं सरपाचें ना. आनी ह्या स्ट्रायकाक लागून जर शिक्षणाच्या एका वेळच्या टायमार समज जर घोळ जालो पब्लिकाचो समज जर घोळ जालो काय त्याची सगळी जबाबदारी आसतली मुख्यमंत्री एज्युकेशन मिनिस्टर ह्या सरकाराची जी आसा पळय ही सांगीक जबाबदारी आसतली. म्हाजो पयलो मुद्दो आसा जो गोंयकाराच्या आड उलयता आनी फक्त आपली पोटगी भरपा खातीर थंय बसला आनी आतां आपल्या सोयऱ्या दायऱ्यांची कामां करपाक जो बसला पळय तेणे एक तर त्या गजानन भटान इमिडिएटली रिजायन जावचें कित्याक ही इज नॉट कॉम्पिटंट टू सीट ऑन दॅट पोस्ट. हे आमचो डायरेक्ट तेजेर आरोप आसा. आनी दुसरें म्हणजे तेणे ना जाल्यार तेजी खंय तरी आय एम रिक्वेस्टिंग CM आनी जो एज्युकेशन मिनिस्टरूय आसा की ह्या गजानन भटाची खंय तरी तेजी ट्रान्सफर दुसऱ्या डिपार्टमेंटान करची कारण ही इज टोटली फेल्ड अँड इनकॉम्पिटंट ऑफिसर. दक्षिण गोंयान कुडबण जेटीचे फिशिंग कंपन्याच्या ऑफिसरांचेर इन्कम टॅक्साच्यो धाडी ब्रेस्तारा सांजे मेरेन चालू आशिल्ल्यो. IT रेडीचे सत्र बुधवार सावन सुरू आसा. बुधवारा राती इन्कम टॅक्साच्यो टिमी थंय आशिल्ल्यो. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ऑफिसरांनी डॉक्युमेंट जप्त केल्यात. अकाउंट तपासूंक इन्कम टॅक्स रिटर्न तशेंच प्रॉफिट तपासूंक ह्यो रेडी चल्ल्यात. धाडी पडिल्ल्या फर्मांक खंय आजून इन्कम टॅक्साचे टिमीक समाधानकारक जापो दिवंक शकूंक नात. कॅमेराचेर उलोवंक कोण तयार ना. घेऊया एक ब्रेक.